एकलो तरणाटो हांगासर आयिल्लो, ताका एक्सिडेंट जाल्लें, पांय मोडिल्ले, ताका चलोंक जायनासलें, ताका व्हील चॅराचेर हांगासर हाडिल्लें. ताजें शिकप जाल्लें मात बरें, ताका काम करूंक मन आसलें, बरें शिकप, इंजिनियरींग ताणें केलां, बरें मार्क्स काडले आनी ताका बरें काम मेळचें आसलें. काम मेळोनी जाल्लें, ताणें वचून जॉयन जावचें आसलें, पूण एक्सिडेंट जालें आनी ताज्या हाता पांयांक कितले मार जाल्यात, चलोंक सयत जायना. व्हील चॅराचेर हांगासर हाडलें, कित्याक दीस रात्र रडतालो. तो म्हणटालो सगळ्यांक, देव ना, देव आसा जाल्यार म्हाका कित्याक असलीं बरें सगळीं एक्सिडेंट जायशें करता आनी एका दारान निराश जालां, हांव मरोंक आशेता. तशें म्हणटा आसतना ताच्या घरच्यांनी हांगासर हाडलें आनी हांगासर हाडल्या वेळार ताका रेतेरीक बसयलें. सुरवेर तो म्हणलो, म्हाका दुखता, म्हाका हांगपाक दुखता, म्हाका नाका, म्हाका मरोंक जाय, हे रेतेर आनी कांय नाका. पूण हांगासर देवाचें उतर आयकत आसतना मोगाचें न्हू, देवाचो मोग तो जाणतालो, देव तसो कितलो मोग करता की म्हूण. सुरवेर तो चिंततालो देव आपणाचो मोग करना देखून एक्सिडेंट जाला म्हूण. आनी हांगासर ताका देवाचें उतर आयलें. देव ताका म्हणूंक लागलो, तूं म्हजे तोंड कितलो पयस सरलाय. हांव आशेतालो तूं म्हाका अब्बा बापा म्हण आपयतलय. तुका तुजें शिकपूच प्रमुख जावन गेलें. तें शिकपाच्या अंत तो मिसा वचनातलय. कुमसार जावन कितले वर्सां जालीं तुजीं. त्या दाडा ताका उडास आयलो, कुमसार जावन 12 वर्सां जालीं. ल्हान आसतना तो कुमसार जालो, उपरांत तो कुमसार जायनातलो. नांव वापरता आमरी तेर्स करतालो, पूण आमरी तेर्स करतना ताच्या मतींत केवळ शिकपा विशयान शिकप जाल्ल्या उपरांत इतलो संतोश ताणें जालो की ताजी एकच चिंता, हांवें वचून येयल्लें BRPS कामाता करीचय. सर तरेची कामाता करता आसतना जायते पातकां ताणें केल्लें. देवाचे सर उपादेश ताणें मोडिल्ले. तो चिंतालो शिकप जालें, बरें मार्क्स जाले आनी बरें कामय मेळ्ळां ताका. वय कॅम्पस इंटरव्यू जाला आनी आपूण काम करतलो, पयशे जोडटलो. संवसारांत म्हाका देवय नाका, कोणय नाका, हांव सगळे उपादेश देवाचे मोडटलो, पूण संवसारांत खुशालकाय आनंदान जियेतलो. पूण अशें ताका एक्सिडेंट जाल्ल्या वरवीं मात्र तो देवा लागीं आयलो. हांगासर ताका दैवीक जाणवाय मेळ्ळी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवे आसो, तुमचेय सोवे आसो. भोव मोगाचें न्हू. सोम्या लागीं आमी मागया, तोच आमकां पवित्र करून दी, भाग्यवंत करून दी आनी हे मागणें करूंक तो आमकां योग्य करून दी. पवित्र कर सोम्या, वोण तूं म्हजें म्हण आमी मागया. पवित्र कर सोम्या, वोण तूं म्हजें. पवित्र कर सोम्या, वोण तूं म्हजें. अर्गां तुका दिवूंक, महिमा तुजी गावूंक, उक्ते कर सोम्या, वोण तूं म्हजें. कान तूं म्हजें. पवित्र कर सोम्या, कान तूं म्हजें. पवित्र कर सोम्या, कान तूं म्हजें. ताळो तुजो आयकोंक, खोशी तुजी समजोंक, पवित्र कर सोम्या, कान तूं म्हजें. पवित्र कर सोम्या, काळीज म्हजें. पवित्र कर सोम्या, काळीज म्हजें. पवित्र कर सोम्या, काळीज म्हजें. काकुतीक बापाच्या, देण्यांक पवित्र आत्म्याच्या, पवित्र कर सोम्या, काळीज म्हजें. पवित्र कर सोम्या, काळीज म्हजें. पवित्र कर सोम्या, काळीज म्हजें. काकुतीक बापाच्या, देण्यांक पवित्र आत्म्याच्या, पवित्र कर सोम्या, काळीज म्हजें. वैभव मंगळा सर्गींचे बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां सगळ्यांच पवित्र कर. माथ्या थावन पांयां पर्यंत आमची सगळी कूड पवित्र कर. आमचें मन, आमचें काळीज, आमची चिंतना, आमची भोगणां, आमचे कर्ण्यो, आमचे संबंद, आमचो वेपार वैवट, आमचो वावर, आमचें शिकप, आमी खंयचे हर एक संगती बापा तुका मानतात असले पवित्र कर. आमी आमकां संपूर्ण तरान तुजे खातीर अलग कर, विंगड कर बापा, समर्पण दिता. तूं आमकां पवित्र कर आनी भाग्यवंत कर आनी ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिस हांव जारी करूंक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक, पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां तूं आमकां फोव कर बापा. सदांच तुज्या मोगान आमकां चलय. दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम चलयतल्या वय तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा.
ही कार्यक्रमां चड आनी चड लोकांच्या उपकारा पडोवन दी. चड आनी चड लोक बापा तुजो संदेश, तुजी उतरां, तुजें मार्गदर्शन समजून घेवन आयकून घेवन बापा उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक फावो कर. तुज्या पुता जेसू क्रिस्त ते आम्हा समेस्तांक ते सडवण साल्वासांव सर्गीचे शासनीक सूख जिवीत आमकां फावो कर बापा. सर वायटा विघ्नांतले तूं आमकां निवार. सर आमच्या गरजांनी तूं पाव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. हो म्हाका जेन्ना तुमकां समेस्तांक हे बरो वर्तो महिमेचो कृपेचो दीस हांव मागतां. कशीं आसा तुमी सगळीं? देवाचें उतर तुमी आयकूंक तयार आसात गी? तर मोगाचें न्हू देव म्हाका तुका उलो दिता. पातक रड जिणी बदल आनी म्हजेशी पाटये. पातक रड जिणी बदल आनी म्हजेशी पाटये. वय तर मोगाचें न्हू आमी पातक रडया, जिणी बदलया आनी समयाच थंय पाटी परतवया. तर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. जेरामाया प्रवक्त्याच्या बुकांत 3ऱ्या वस्वरांत 13व्या बडीरतान. जेरामाया चॅप्टर 3 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स. म्हज्या उपरांत तुमी संगीत या हांकां आयकव्येत. फकत तुजो अपराध वळखून घे. सर्वेस्परा तुज्या देवाचेर तूं उपराटली. हर एक 5व्या रुखापंदा तुवें परख्यां कडेन व्यभिचार केलोय आनी म्हज्या उतरांक तुवें पाळो दिलो नाय. उलयता तो सर्वेस्पर, विद्रोही भुरग्यानो पाटी येया. उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी. हर एका शारांतल्या एकल्याक, हर एका कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सिंहोना काडटलो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देश भरतस. उलयता तो सर्वेस्पर, तुमच्या मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणूच तिचो उगडास करचो ना. ती ना म्हण कोणाकच भोगचें ना. आनी एक करूंक कोणूच सोडचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचें सिंहासन म्हणटली. थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातलीं आनी तीं आपल्या खोट्या आनी धारुण काळजांच्या वडण्या प्रमाणे चलची नात. त्या दिसांनी जुदाचें घराणें इस्रायलाच्या घराण्याक एक कोडटलें. तीं दोगांय सांगाता मेळोन हांवें तुमच्या पुर्वजांक एक दायज कशें दिल्ल्या देशाक उत्तरेच्या देशांत थावन येतलीं. हांव अशें चिंतलो, होय हांव तुका म्हज्या भुरग्यां मदें घेतलो आनी तुका एक सोबीत देश दितलो. राष्ट्रा मदलें भोव सुंदर दायज तुका दितलो. हांवें चिंतलें तूं म्हाका बापा म्हूण उलो करतली आनी म्हजो पाटलाव करचो सोडून वांगटी वाट धरची नाय. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. मोगाचें न्हू देवाच्या काळजाचे अत्रेक पळया. देवाच्या काळजाचे अत्रेक पळया. हांवें चिंतलें देव चिंता, देव आशेता, देव अत्रेकता. तूं म्हाका बापा म्हूण उलो करतली, तूं म्हाका बापा म्हूण उलो करतलोय. तूं म्हजो पाटलाव करचो सोडचो नाय आनी वांगडी वाट धरचो नाय. पूण जालें कितें मोगाचें न्हू आमी वांगडी वाट धरली, देवाक विसरले हांव, देवातान आमी पयस सरले हांव. पूण देव मोगाचें न्हू परतून म्हणटा हांव आशेतां तूं म्हाका परतून बापा म्हूण उलो मारतलोय. देवाच्या काळजाची एकच आशा मोगाचें न्हू, भोव वर्ती आशा. तितलेंच देव आमकां सगळीं दिवंक तयार आसा. देवाक हांवें आब्बा बापा म्हूण आपयचें आनी ताणें आमकां पाठयल्या एकल्याच पुताक आमी म्हणाचें म्हज्या समिया तुजो म्हजो सोडवणदार, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो सोडवणदार ना. एकच नांव सर्गी संवसारीनी पाताळी म्हाका सोडवणेचें नांव तें जावन आसा समिया जेजूचें नांव. आनी त्या समिया जेजू ती पवित्र आत्मेचो अभिशेक आमी जोडून घेतली. हेंच देव आशेता मोगाचें नांव. देखून देवाक म्हजें तें तुजें तें महान येवजणे आसात आनी ही येवजण देव पवित्र पुस्तकांत आमकां उगडापी करता. जेरामाया प्रवक्त्याचो बूक 20 आनी 9 वर्सवर 11 बोळ. जेरामाया चॅप्टर 29 वर्स 11. तुमच्या विशांत भांगाराचे येवजणे म्हज्या काळजांत आसा तें हांव बरें जाणा. तुमच्या पाडावा खातीर न्ही बगार भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे पासत. एकलो तरणाटो हांगासर आयिल्लो, ताका एक्सिडेंट जाल्लें, पांय मोडिल्ले, ताका चलोवंक जायनासलें. ताका व्हीलचॅराचेर हांगासर हाडिल्लें. ताजें शिकप जाल्लें मात बरें, ताका काम करूंक मन आसलें, बरें शिकप, इंजिनियरींग ताणें केलां, बरें मार्क्स काडले आनी ताका बरें काम मेळचें आसलें. काम मेळोन जाल्लें, ताणें वचून जॉयन जावचें आसलें. पूण एक्सिडेंट जालें आनी ताच्या हाता पांयांक इतले मार जाल्यात चलोवंक सयत जायना. व्हीलचॅराचेर हांगासर हाडलें. कित्याक दीस रात्र रडतालो.
तो म्हणटालो सगळ्यांक देव ना, देव आसा जाल्यार म्हाका कित्याक असलीं बरें सगळीं एक्सिडंट जायशें करता आनी एका दारान निराश जालो हांव मरोंक अशें येता. तशें म्हणटा आसतना ताच्या घरच्यांनी हांगासर हाडलें आनी हांगासर हाडल्या वेळार ताका रेतेरी बसयलें. सुरवेर तो म्हणालो म्हाका दुखता, म्हाका हांगपाक दुखता, म्हाका नाका, म्हाका मरोंक जाय, हे रेतेर आनी कांय नाका. पण हांगासर देवाचें उतर आयकत आसतना मोगाचें न्हू, देवाचो मोग तो जाणा जालो, देव तसो कितलो मोग करता की म्हूण. सुरवेर तो चिंतलो देव आपणाचो मोग करना देखून एक्सिडेंट जाला म्हूण. आनी हांगासर ताका देवाचें उतर आयलें. देव ताका म्हणूंक लागलो, तूं म्हजे तोंड कितलो पयस सरलाय. हांव आशेतालो तूं म्हाका अब्बा बापा म्हण आपयतलय. तुका तुजें शिकपूच प्रमुख जावन गेलें. तें शिकपाचें अंत तो मिसा वचनातलय. कुमसार जावन कितले वर्सां जालीं तुजीं. त्या दाडा ताका उडास आयलो, कुमसार जावन 12 वर्सां जालीं. ल्हान आसतना तो कुमसार जालो, उपरांत तो कुमसार जायनातलो. नांव वापरता आमरी तेर्स करतालो, पूण आमरी तेर्स करतना ताच्या मतींत केवळ शिकपा विशयान शिकप जाल्ल्या उपरांत इतलो संतोश तरेन जालो की ताजी एकच चिंता, हांवें वचून इल्लें BRPS गमाता करीची सर तरेची गमाता करता आसतना जायते पातकां ताणें केलें. देवाचे सर उपादेश ताणें मोडिल्ले. तो चिंतालो शिकप जालें, बरें मार्क्स जाले आनी बरें कामूय मेळ्ळां ताका. वय कॅम्पस इंटरव्यू जाला आनी आपूण काम करतलो, पयशे जोडटलो. संवसारांत म्हाका देवय नाका, कोणूय नाका, हांव सगळे उपादेश देवाचे मोडटलो, पूण संवसारांत कुशालकाय आनंदान जियेतलो. पूण अशें ताका एक्सिडेंट जाल्ल्या वरवीं मात्र तो देवा लागीं आयलो. हांगासर ताका दैवीक जाणवाय मेळ्ळी आनी त्या रेतेरीच्या वेळार एक बरें कुमसार जालो. 12 वर्सां उपरांत 61वें कुमसार, बरें कुमसार तो जालो. आनी ते कुमसार जाल्या उपरांत ताका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळ्ळो आनी त्या रेतेरी वेळारच ताका गूण जाल्लो, अनुभव जालो. जाल्यार हाता पांयांची हाडां मोडलेलीं देखून ताका दूख आनी आसली इल्ली उणें जाली आनी तो एक धड अशान भरलो. तो म्हणटा जेजून म्हाका गूण केलां, बरें केलां आनी पाटींग गेलो, हांव खंडीत जावन संपूर्ण तरान हांव बरो जातलो बेगीनच. बरो असो म्हाका आसा, जेजू म्हजे सांगात आसा. वय हांव देवातावन पयस गेल्लो, हांवें देवाक आब्बा म्हण बापा म्हण आपोवंक ना. आज हांगासर रेतेरेन शिकलो, देवाक काळजांतान आब्बा बापा म्हण आपोवंक शिकलो. समियान जेजूच्या सोडवणेची गरज म्हाका ना म्हण हांव चिंतलो. आज हांव जाणा म्हाका समियान जेजूच्या सोडवणेची गरज आसा. म्हजी पातकां म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. ह्या पातकांक म्हाका यमकोण फावो, सासणी क्यास्त फावो. देवान म्हाका त्या एक्सिडेंटांतलें जिवन दवरलां. म्हज्या पातकांच्या बॉक्सांनी दिवच्या खातीर जेजूक सोडवणदारा म्हूण स्विकार कर. ताजे ते म्हज्या पातकांच्या बॉक्सांनी हांवें जोडून घेतलां आनी म्हाका पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आनी हांवें काम करतना म्हाका कितलें आस्त बुदीक मेळ्ळ्या रे. हांवें देवातावन पयस सरोन वचो. पळया म्हाका कशें सतां त्या तरणाट्याक उगडा पिंजली. हांगा जावन संतोशान आनंदान तो फाटीं गेलो. म्हाका आमच्या लागीं आस्त बतीक आसता आसतना कशें आमी देवाक विसरता. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां कितलो बरो धाकलो आसा, दावीद रायाचो. थंयसर अरण्यांत गोरवां चरयता आसतना दुबळो जावन आसतना न्हिदोंक एक खटल्यान सयत नासल्या वेळार, रूख आंबळो तो न्हिदल्ल्या वेळार, खावंक जेवंक ताका सारकें नासल्या वेळार थंयसर तो म्हाका किर्तनां गायतालो, संगीत वाजंत घेवन देवाक अर्घ आनी होगळाव दितालो. पूण जेन्ना तो राय जालो, रावळेरान सर सवलती आसल्यो, त्या सवलते मदीं देवाक तो विसरालो. मागणें करूंक विसरालो, देवाचें उतर वाचूंक विसरालो. ह्या ताच्या सांगाती सोजाऱ्यां सांगता वचोन झुजाक वचूंक तो विसरालो. ताच्या मदलाक मजा ताणें मारली, परकी स्त्रीचेर ताणें दिश्ट घाली. तें ताच्याच इश्टा उरियाच्या बैलेचेर ताणें दिश्ट घाली. तेजे सांगता वायट काम केलें आनी उपरांत म्हाका आमी कितें सगळें वायट घडलें आमी पळयता. तेच्या त्या उरियाकच लगाड काडूंक तो मांडणी करता आनी ताका तो लगाड काडटा. ताका पयलें सोरो बरोवन ताका सोरो दिवन ताका बेबदो करता. आनी उपरांत आमी पळयता ताका जल्मालो भुरगोय, बेशेबाक जल्मालो भुरगोय तो तो जल्मालोस मरता. अशें जिवितांत वायट दावीद रायकन घेता. तरी ताची पातकां तो उसारूंक तयार नासलो. देखून ताची पातकां लिपयता आसतना ताचो अनुभव ताणें किर्तनान कितलें बरें करून आमच्या खातीर ताणें बरोवन दवरला. किर्तन 32 दावीद रायान पातक रडचें तें किर्तन. आनी तातूंत तिसऱ्या वडीर तो म्हणटा साम चॅप्टर 32:3 किर्तन अवसर 32 वोळ 3. हांव वोगो रावलो तेन्ना हांव हास्कार सुस्कार सोडूनच आसलो. म्हाका न्हीद पडनातली. म्हजी हाडां विरोन गेल्यान तशी म्हाका बगली. पळया जेन्ना आमी आमचे पातक लिपयता, आमच्या भितर ती पातकाची कांतवणी आसता. आमच्या अंतस्करणांत आमचे पातक थंयसर आमी जें कितें केलां तें सगळें मोगाचें सोडून दवरल्या बरी आसा. पण आमचे पातक वळखून आमी रडल्यार मात आमच्या पातकांच्या बक्षांनी आमकां मेळटा. देखून किर्तन 32:5 वळ म्हणटा साम 32:5 जेन्ना म्हजें पातक हांवें वळखलो, देवान म्हजी सर म्हाका म्हजी पातकां म्हाका बक्षिलीं आनी परतून सोडवणेचो संतोश म्हाका दिलो. पळया देखून देवा मुखार मोगाचें पातक रडोंक आनी जिणी बदलूंक आमी केदींच फाटीं सरचें न्ही. जर तर तुका एक अवकाश मेळटा बेगीनच वचोन एक बरें कुमसार जा.
केवळ कुमसार नांव वापरतें जायनाका. पातक रड आनी जिणी बदल. जुवांवच्या वांजेलांत 12व्या वर्सांत आमी वाचता 5व्या वळेर तावन 6वी वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 12 वर्स 5 to 6. थंयसर जुदास इस्करियोत दोबळ्यांचो हुस्को उलयता. कित्याक एक स्त्री तिजे लागीं भोव मोलादीक जटामामशी सुगंधी तेल आसलें, द्रव्य आसलें, तें परफ्यूम, तें अपुर्बेचें तें सेंट बाटली हाड जेजूच्या पांयांचेर तें वत्ता आनी ती स्त्री जेजूचे पांय बरेंकर त्या सुगंध द्रव्यान ती लेप काडटा. मातनी आपल्या दोळ्यांनी ती भिजयता, आपल्या केंसांनी ती पुसता. अशें जेजूक ती तेल लायता मोलादीक त्या सुगंध द्रव्यान. त्या वेळार जुदासाक तरी मोसोर जाता. दुबळ्यांचो हुस्को उलयता बेश्टेन तरी कपटी ताजें काळीज. सबारपोटी मोगाच्यान आमचें काळीज कपट्टी आसता. भायल्यान तोंडांत एक उलयता पूण काळजांत दुसरो सुघात आसता. देखून मोगाच्यान आमकां शांती समाधान आसना. पोरण्या तेस्तामेंतांत आसा आमकां एक बरो धाकलो या बरें एक उदाहरण एग्जाम्पल भावार्थाचे बापूय जावन आसच्या अब्राहमाचें. उत्पत्ती बुकान 15व्या वर्सांत 15व्या वळीर आमी वाचता. अब्राहम शांती समाधानेन उतर प्राय पर्यंत जियोन उपरांत आपल्या पुर्वजां सांगाता एक जालो. देवाचें आशिर्वाद ताका आसलें. तूं लांब काळ जियेतलोय आनी उतर प्रायर शांती समाधानेन तुज्या पुर्वजां सांगाता तूं एकवटतलोय. कित्याक ताणें देवाक उलो मारलो, देवा मुखार ताचें पातक तो वळखलो देखून देवान ताची सर पातकां बक्षिल्लीं देखून शांती समाधान ताका आसली. मोगाच्यान आमी आमच्या पुर्वजां सांगाता एकवटाव सगळ्यांक आसा की ना. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. कन्नडान सांगचें म्हणजे कोंकणींत वयर आसा तें शाश्वत घर, हांगासर आसचें तें क्षणीक घर. दॅट इज पर्मनंट अँड दीस इज टेम्पररी. हो संवसार सोडून वता आसतना आमच्या पुर्वजां सांगाता आमी जिवंक आसा थंयसर शांती समाधानान जियेचें जाल्यार ह्या संवसारान मोगाच्यान आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी आमी जोडून घेवचें. देखून ल्हान ल्हान संगतींनी मोगाच्यान आमी विस्वासी जायचें. त्या निमाण्या दिसा त्या सर्तेच्या दिसा कितें जातलें समी जेजू विवारशिता थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या वर्सांत थंयसर त्या विस्वासी साकराक जेजू कितें म्हणटा 20 आनी 1 वळीर. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 21. शाबास आनी बऱ्या पातयेण्याच्या साकरा. ल्हान ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो जालोय देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्गार गेल्या उपरांत मोगाच्यान थंयसर कांय काम ना म्हण चिंती नाका. सर्गाच्या की व्हड जागो, हे भुंयच्या की भोव वर्त्या वैभवाचो महिमेचो जागो मातनी त्या जाग्याक जेरुसलेम शहर म्हण आपयलां. सर्गींचें जेरुसलेम शहर. तें शहर म्हळ्यार जायते चटवटकी जायते कार्यक्रमां थंयसर आसात. व्हडले व्हडले जबाबदारी आसात. तांचे पैकी तुका व्हड जबाबदारी देव दितलो जर तर ह्या संवसारांत ल्हान ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो जालोय, सताचो जालोय, प्रामाणीक जालोय, देवाक मानूं असो व्यक्ती तो जालोय. सामुएलीच्या दुसऱ्या बुकांत आवस्वर 11 वळ 8. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 11 वर्स 8. थंयसर आमी पळयता दावीद आपल्या काळजांत खोटेपण दवरून काडून उरियाक आपोवन ताका विचारता झूज कशें चलता, तूं कसो आसाय म्हण विचार. ताका सोरो बरयता. उरिया सादो मनीस देखून, प्रामाणीक मनीस देखून दाविदान दिल्लो सोरो पियेता. कित्याक दावीद ताका सोरो दिता म्हण ताका कळोना. सोरो दिवन सोरो पियोवन ताणें आमाली जावन ताकाच विचरून ताका कळनासल्यार घरा वचोन ताच्या बायले सांगता ताणें निजाजय आनी अशें दाविदाचें पातक लिपोवन वचासय म्हण दाविदाची आशा पळया. उपरांत आमी जाणाव कशें काळजांत घात दवरून उरियाच्या हातांतच उरियाक लगाड काडी जाय म्हणलें तसलें एक पत्र बरोवन त्या जोआबाक ताच्या सेनाधिपतीक तो धाडटा दावीद. अशें दावीद आपल्या जिवितांत भोव खोटो व्यक्ती जाता काळजांत. हांव जाणान ह्या दिसांनी एकलो खोटो व्यक्ती जायते पयशे करचे आशेन आसलो. ताका SMS आयले जायते पयशे तुका जातात म्हणटा आसतना तो बुरलो. त्या व्यक्ती ताणें फोन केलें. त्या व्यक्तीन बरें करून उलोवंक सुरू केलें आनी तुजे पयशे डबल जाता, ट्रिपल जाता, तुका डॉलर्सान मेळटात, पावंड्सान मेळटात, स्विस बँकान तुजे पयशे घालता म्हण हाचे पयशे वयले 13 लाख होगडायले. उपरांत ताका कळ्ळें स्विस बँकात ती पयशे नात, अमेरिकाचे डॉलरी ना, इंग्लंडाचे पावंड्सी नात. हाका मेळ्ळें काय येना मात ती खबर मात. आनी सुरा होगडायल्या उपरांत पोलीस स्टेशनांत थंय हांगासर नासलो. तांणी सकाळीं म्हणलें तूं अती आशेक गेलोय, तूं अती आशे गती गीड म्हणून लेखावरती आशेक तूं गेलोय. मोगाच्यान आमी लेखावरती आशा करून वचून सगळें आमी होगडायता. लोकांच्या वांजेलांत 13व्या वर्सांत 3ऱ्या वडीर समी जेजू म्हणटा लूक चॅप्टर 13 वर्स 3.
बिलकुल नाही. पातक रडोन जिणी बदलेल्या करीत तुमी तशेंच नासतल्यात. कशें नासतल्यात? मोगाच्यान आमी हांगासर पळयता ट्रेन एक्सिडेंट जावची 100 लोकांनी मरची एकच बरा. व्हडली भुंयकांपणी जावची आनी हजारांनी लोकांनी घरां होगडावची मरची. विमान एक्सिडेंट जावन कितले जाणांनी जीव होगडावचो. कोवीड आयिल्ल्या वेळार कोवीड-19 आयिल्ल्या वेळार त्या कोरोना वायरसा वरवीं कितले जण मेले, कितले जण कॅन्सरा वरवीं मेले. तुमच्याच कुटुंबांत तुमच्या सेसामारा थंय हांगासर मरड भोंवता आसतना तूं चिंती नाका समीचें म्हणटा बिलकुल न्ही. ती तुज्या सड पातकी देखून तांकां कॅन्सर आयलें म्हण चिंती नाका. तांकां कॅन्सर आयलें, ती पातक रडलीं आनी ती उपरांत मेलीं, ती देवा लागीं गेल्यान. पूण तुका अचानक पिडा येतली, अचानक तूं मरतलोय. जर तर तूं जिणी बदली नाय तूंय नास जातलोय. 5वी वळ म्हणटा लूक चॅप्टर 13 वर्स 5. बिलकुल नाही. पातक रडोन जिणी बदलिल्या करीत तूंय नास जातलोय. देखून पातक रड, जिणी बदल. जेजू हें सांगल्या तक्षण मोगाचें न्हू थंयसर एका रुखाची वपार तो दिता. थंयसर त्या रुखाची वपार द पॅरेबल ऑफ ए फिग ट्री. त्या रुखाक त्या मालीन बरो ईट घालन उदक ओतलें जाल्यार 3 वर्सां धनी थंयसर येताना कांयच त्या रुखार अंजूर नातले. देखून धनी म्हणटा हो रूख खातून घाल, कित्याक 3 वर्सां हांव येता कांयच तांतूं अंजूर म्हाका मेळना. पूण माली ताजे कडेन विनंती करता धन्या कडेन आनी 1 वर्स ताका अवकाश दी. परतून हांव ताका मुळाक उदक घालता. येवच्या वर्सा तरी तो अंजूर दितलो. मोगाचें न्हू जेजू आमचें जिवीत ताका सारी करता. जेजू जावन आसा माली बरी आनी देव बाब जावन आसा धनिया बरी. देवा बापा कडेन तो विनंती करता, बापाच्या उजव्या बसून विनंती करता. ना हो तुजो सर्गींच्या बापा, हो तुजो खरोच पूत. तुवें ताका तुजो म्हण घेतलाय जाल्यार तो आड वाटेन गेला. पूण हांव परतून ताका म्हज्या आमलेक रक्तान धुवन नितळ करता. हांव ताजे खातीर कुर्सार मेला. म्हज्या कुर्साच्या मरणांत ताजे पातकां हांव बक्षिता. ताका आनी एक अवकाश दिता. मोगाच्या भावा भयणी जर तर जेजू तुका आनी एक अवकाश दिता सर्गींच्या बापा खातीर तुज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची फळां थंयसर फळां ती जावं दी. ती पवित्र आत्म्याची फळां मोग, संतोष, समाधान, दयाळाय, सस्निकाय, उदारपण, विस्वासीपण, सादेपण, स्वनियंत्रण, मनसुगी, निश्कळपण, दान धर्म ही 12 फळां ती सर आसों दी तुज्या जिवितांत. ती आसात गी. ना जाल्यार आज एक बरें कुमसार जा. पातक रड, जिणी बदल. वय पातक रडोन जिणी बदलूंच्याक जायतीं मेटां आसात. 7 मेटां आसात. 7 हंत आसात. पयलें जावन आसा देव कितें म्हण जाणा जा. गोत्त ना जाल्यार एक रेतेरिके दैविकलो रेतेर मंदिरां येवन एक बरी रेतेर कर. देवा विशयान सडानी चड जाणा जा. पवित्र पुस्तक वाच तूं आनी जाणा जाल्यार पावना. दुसरें जावन आसा तूं कोण जावन आसा देवाच्या सुरपाय असो, देवाच्या सारकें असो. जें कितें देव जावन आसा तेंच तसोच एक वांटो तुजें थंय आसा. तो परमात्मा जाल्यार तूं एक आत्मो, एक देवाचो ल्हानसो वांटो. देवा थंय आसलें सर बरेंपण तुजें थंय आसा तें तुवें जियेजय. तिसरें जावन आसा कसली कुरपा तुवें होगडायलाय. देवा थंय एकवटान बरें करच्या बदला ह्या संवसारांत कितलीं पातकां केल्यां, कितल्या जाणां सांगात पातकां केल्यां, कितल्या जाणांक पातकां तूं कारण जालां हें तूं जाणा जा. कसली कुरपा तुवें होगडायलाय. तिसरें जावन आसा तुज्या पातकां खातीर तूं रड, वी फॉर युअर सिन्स. आनी 5वें जावन आसा एक बरें कुमसार जा. वचून कुमसार जा. सगळीं तुजी पातकां सांग, खंयचीच पातकां तूं लिपय नाका. आनी 6वें जावन आसा प्राचीत कर. पाद्रापान दिल्लें एक ल्हानशें प्राचीत तें लितुर्जीक प्रातीक. आमच्या बापा नामान मरी सांगचे या तेर सांगचो या पवित्र पुस्तक वाचचो. पूण नीज प्राचीत जावन आसा. जर तर तुवें सोरलाय तें चोरल्या कोण जावन सोरलाय तें पाटीं दी. तुज्या जिवितांत सोर्न केलाय तर तुज्या जिवितांत जोड तें दान धर्म कर. दुर्बळ धाकट्यांक कुमक कर. जर तर येदोळ पर्यंत पवित्र पुस्तक वाचूनाय आनी तरी तूं वाच. येदोळ पर्यंत पवित्र जिणी जेवनाय आनी तरी पवित्र जिणी जिये. येदोळ पर्यंत आळसाय जियेला तर आनी तरी कस काण मिनात काण काम कर. दिसपडतो ग्रासण कुटुंबाक आशिर्वाद जा. तुज्या कुटुंबा बरें कन्न सांबाळ. तुज्या बायले भुरग्यांक या तुज्या घोवाक तुज्या मोगाच्या मनशांक बरें कन्न तूं सांबाळ. तुज्या मिसांव जें कितें जावन आसा तें बरें कन्न तुज्या जिवितांत कर. आनी 7वें जावन आसा एक नवें जिवीत दिये. सुवार्ता परगट कर. नवो व्यक्ती जावन तूं जिये. वय तुज्या जिवितांत उडास करता. जाके वचो. जाकेव कितें करता मोगाच्यान आमी जाणाव. जाकेव जायतो ग्रेस जाल्लो. जाकेव एक सुंकाकारांचो मुखेल जावन आसा. पयशे आनी आस्तपतीक सगळें जडलें व्हडलें घर ताणें बांदलें. जागो करून दवरलो. पयल्या भुरग्यांक जाय तितलें भांगार दिरवें केलें पूण शांती समाधान नातलें. देखून तो कितें करता ताचें पयलें मेट तो जिणी बदली जंय म्हण जाणा जावन तो रुखा लागीं धांवलो. मोगाचें न्हू वय तुवें देवा लागीं धांवच दी. दुसरें तो रुखा सोडलो. वय
मगाचे न्हू आमच्या जिवितांत इल्ले तरी कश्ट मिनात काडीचे. तो रुखा सोडलो थंयसर तो राखून रावलो. तिसरें जावन आसा तो राखून रावलो. देवाच्या आशिर्वादा खातीर राखून रावचे मगाचे न्हू. थोडे जाण चिंचे आसा हांवें दिंबयेर पडल्या कडले म्हाका देवान आशिर्वाद केलो ना. दिंबयेर पडचें 1 मिनीट न्ही, 2 मिनीट न्ही, 5 मिनिटां न्ही. थोडे फावटी हांव एक वर दिंबयेर पडून मागणें करता. एक वर, एक दीस न्ही, सदांय करीचे पडटा. सबार दीस देवाक राखून रावंक पुरो जायना जावन दी तुका. पवित्र पुस्तक वाचच्यान पुरो जावंक पुरो. 1 दीस वाचला, 2 दीस वाचल्या पावना, 1 म्हयनो वाचल्या पावना. हांव आतां 25 वर्सां जावन पवित्र पुस्तक वाचता, परतून परतून वाचता. वय तुवें राखून रावचें. आनी चवथें जावन आसा देव म्हणटात केतना देव तुका आपयता तूं सकला देव जावंक पुरो. तुज्या गर्व अहंकाराच्या रुखार हांव सकला देव. जेजू ताका म्हणटा सकला देव जाके वा. तो सकला देवलो. आनी थंयसर 5 जावन आसा वय जेजून ताका म्हळें वय हांव तुज्या घरा आज येवंक आशेतां. देव तुका म्हणटा आसतना तुज्या घरांत येवंक आशेतां. तक्षण तुज्या काळजाचें दार उगड आनी जेजूक तुज्या काळजा भितर तूं स्विकार कर. बेश्टेन तरी न्ही. जर तर एक व्हडलो मनीस येता जाल्यार आमचें घर बरें करून झाडटा, पुसता, नितळ करता, बरें कटलें तयार करता, बाथरूम सयत नितळ करता, ताका बरें खाण जेवण दवरता. त्याच रितीन म्हाकाचें न्हू जेजूक आमच्या काळजान स्वागत करचो म्हळ्यार आमचें काळीज नितळ करचें, आमचें मन नितळ करचें. जेजूक मानवा सारकें देवाचीं उतरां आमी तोंडपाट करचीं, किर्तनां तोंडपाट करचीं आनी कांतारां तोंडपाट करचीं. चड आनी चड दैवीक जाणवाय जोड घेवचें. आनी उपरांत म्हाकाचें न्हू सवें जावन आसा जेजू ताच्या घरांत जेवलो. जेजू सदांच तुज्या सांगाता आसूं दी, संतोशान आनंदान थंयसर आसूं दी. 7वें जावन आसा तो सगळोच बदल्लो. ताणें अर्द वांटो वय दुर्बळ्यांक दान केलो आनी कोणाक अन्याय केल्या 4 वांट्यांनी ताणें पाठीन दिलें. आमच्या जिवितांत कितें प्रायश्चीत करूंक आसा तें आमी करया. अशें म्हाकाचें न्हू देवाक आमी मानवया. तेन्ना आमी देवाक मानवता. म्हाकाचें न्हू देव सर्ग उक्त करून आमचेर आशिर्वाद घालता. मातेवाचो वांदिलान 6व्या वसरांत 32व्या आनी 33व्या वडीर जेजून सांगली उतरां म्हाकाचें न्हू नियाळ करून आमी हें ध्यान ही रेतीर आमी अखेर करया. मातेवाचो वांजेल गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 32 आनी 33. ह्या संवसारांत तुमकां कितें जाय म्हणल्यार म्हजो सर्गीचो बाप बरें करून जाणा. तुमकां ह्या सर वस्तूंची गरज आसा म्हूण सर्गीचो म्हजो बाप बरें करून जाणा. देखून सदां तुमी सर्गीचें बापाची खुशी आनी ताचें राज्य देखून तुमी सदां सर्गीच्या बापाची खुशी आनी ताचें राज आनी ह्यो सर संवसारी वस्तूय देव तुमकां वदक सोन दितलो. दोळे धांपया म्हाकाचें न्हू वय सर्गीच्या बापा तूं आमचें तान आशेता एकच आमी तुजी खुशी सोदी जाय, तुजें सर्गीचें राज्य आमी सोदीचंय आनी तुका आमी आबा बापा म्हण आपयचंय. तेन्ना ह्या सर संवसारी संवतींनी तूं आमकां पावताय बापा. देवया वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. ह्या मागण्या म्हज्या सांगाता एक जावनच्या सर म्हज्या भाव भयणीक सगळ्या संवसाराक खंयसर आसल्यार तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. जें कितें ती मागून आसा सगळें तांकां दी. तांची पिडा गुण कर, तांचे कश्ट ओळख कर, तांचे दुखां पसून काड, तांकां जिविताचो संतोश आनंद फाव कर, तांच्या मोगाच्या मनशांचो मोग तांकां फाव कर, तांकां सत उगडापें कर बापा. कामांतल्यान बरें काम फाव कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन वय बापा. बरी कामाची परिस्थिती फाव कर. कुटुंबा जिवितांत घोव बायलां ती भुरग्यां बाळां ती भाव भयणी ती वर्तो माया मोगान एककोट फाव कर बापा. तांच्या शेतापाटांनी बरें बेळें जायशें कर बापा. तांकां तांचें म्हणलें हें घर जायशें कर. तांच्या घरा कसले जाग्यार कसली ती अभिवृद्धी करूंक आशेता त्या सर येवजणेन तांकां पता पळय. विशेश जावन भुरग्यांक जाणवाय बुदवंत काय उगडा शकती तांच्या बरीशेन तांकां पास कर. तांचे जिविताचे हर एक संगती बापा तुज्या आशिर्वादान भर. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. पवित्र कर सौम्या मन तूं मोजें, पवित्र कर सौम्या मन तूं मोजें. खोट्यो वाटो सांडून मोगा रस्ते धरूंक पवित्र कर सौम्या मन तूं मोजें. पवित्र आत्म्याक आमचेर दयेन तूं धाड, पवित्र आत्म्याक आमचेर दयेन धाड. दिंबी मोडूंक आमी वळखोंक तूं म्हूण सोमी, पवित्र आत्म्याक आमचेर दयेन धाड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परतून आमी मेळटा पर्यंत पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका काल मोगाच्या संतोशान आनंदान आनी महिमेन जिया.